गरमी खूपच वाडल्या आणि अशा दिसांनी एक तर दर्याचे देगेक वचून बसचें पडटा, नाजाल्यार घरान आसल्यार फॅन लाय, एसी लाय, तेज्या शिवाय रावंक शकना. पूण जर लायट गेली आनी आमी घरान आसा अशा वेळार कितें करतले? आमी रोखडेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन करता, तांकां प्रेशर हाडटा तांचेर, बेगीन यो आनी काम करून दी आनी लायट चालू कर. पूण एक एकदां फॉल्ट मेजर आसता, म्हणजे व्हडल्या प्रमाणान खंय तरी मिस्टेक जाल्ली आसता आनी त्या टायमार लायट येवपाक वेळ जाता. रातची जर लायट गेली जाल्यार आमच्यान सोंसूं नजो, कित्याक 5 मिनटां वयर आमी रावंक शकना, न्हीद पडना. आनी अशा वेळार आमी सारके इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन करून बेगीन या अशें करीत रावता. हें कितलें योग्य? जरी आमच्या जिवाक त्रास जाता तरी डिपार्टमेंटाच्या मनशांक कशें काम करचें पडटा हें तुमी आतां रोखडेच एका व्हिडियोंतल्यान पळयतले. रातचें येवन काम करप, ट्रान्सफॉर्मराचेर चडप, हाय टेन्शन वायरी वयरसून वता थंय काम करप, फॉल्ट सोदून काडप, हें खूब धोक्याचें आसता. आनी हे इलेक्ट्रिशन बारीक कितें सामुग्री दिल्ली आसता तातूंत आपलें काम करून कशें तरी सगळें वेवस्थीत करून तुमकां परती लायट हाडून दिता. पूण ते आपलो जीव जो धोक्यान घालता तो तुमचे आमचे खातीर घालता. सरकारान तांकां कितलें प्रोटेक्शन दिल्लें आसता, तांचे कडेन जी उपकरणां जाय ती सगळी आसता वो ना हें आमकां खबर नासता. हालींसराक कितलेशेच वायरमॅन अशे वयर चडल्या आनी आपलो जीव वगडावन बसल्या. हो व्हिडियो मुद्दाम पळया आनी मनीसकायेच्या नजरेन असले काम करतल्या कडेन पळयात. नाका रे बाबरा तोंडा बिणा दिसूंक जाय. कसलो खंयच्या ह्या खंयच्या म्हणटा तुटतले आसले ते केबल शॉर्ट जालो तुटतलो. पळय भिजलाय मरे घामान. हय कराडेक गेलो तो. हय रमेश चालू कर तू.
बा मस्त पडला ना चेक करून मग चालू करूया ना हे खूप नाही गेले थंय बंद आसतले वर बंद हा ना सकल हॅलो ना लूज आणलो वयल्या जंपराक खंय तरी कितें पडला रे तेन्ना ते फ्यूज गेले न्हू आता उरले उरले मरे नाही तो मातसो हें आलो ना Spark येयलो. वयर स्पार्क जाला पळय तो वयल्या जंपराक खंय तरी लूज पडटा स्ट्रीट लाईट पेटयली आता ताका 2 सेकंड 3 सेकंड कितें लागता थँक्यू पात्रांव ना पेटली मागीर या घरान लायट पेटल्या पुरो तरी मरे तरी अबे थंय हांगा स्पार्क वयले जंपर रे 11 केबी